नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आज गांवांतले घर मोडप्यांचेर करतले खर कारवाय। गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृती करपाचो कोणाकूच ना अधिकार म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट दितले नव्या उद्देगांक एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर। लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर घालतले अंतर्गत वीज लायनी। वीज दरवाड घेयात फाटीं गोवा फॉवर्डाची मागणी। वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याक दिले निवेदन। अडफडेच्या आदल्या सरपंचाची गाड्यार वचून दादागिरी। गाड्यार खावपाक लायिल्ल्या तरणाट्यां सयत 4 जाणांक केली मारपडळ। मोल्या सुकतळी वाठारांत जाल्ल्या स्वयं अपघातांत एकल्याक मरण। दुचाकी चलोवप्यान ट्रकाक फाटल्यान दिल्लो धपको। अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे सेमीफायनलींत केलो प्रवेश। अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलिया सर्तींतल्यान भायर। आतां खबरो विस्तारांत। गोंयच्या उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट नव्या उद्देगांक दितले। हे खातीर सरकारान एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर केल्या। सुमार 423 उद्देगीक प्लॉट वापराविणे तशेच आसात। उद्देगीक वाठारांतली लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर अंतर्गत वीज लायनी घालतले खंय। फुडल्या 1.5 वर्सां भितर हे काम पुराय करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। एक्झिट सपोर्ट येवजणेक लागून राज्यांतल्या 12,75,000 चौकण मिटर जमीन परतून उद्देग वेवसाया खातीर वापरांत येतली। ताका लागून नोकऱ्यांच्यो नव्यो संद गोंयकारांक उपलब्ध जातल्यो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। All the industry people, they have appreciated आणि खरोखरच ही खूप इंडस्ट्री एक्झिट पॉलिसी जी आहा ती बरी आसा, जेणेकरून तितून नवीन बिझनेसीस गोंयांत येवपाक लागतले। हाज्या फाटले ऑब्जेक्टिव्स कितें हे तुमकां सांगलें की नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जे आसा पळय हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, दुसऱ्यांक रायट्स वचपाक जाय, जेणेकरून ते नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय ते एक्वायर करतले आनी नॉन फंक्शन आशिल्ले परत एकदा नव्यान ताची सुरवात जातली। आम्ही पळयता की खूप मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय ह्यो स्टेटीक हाका लागून जनरेट जातल्यो। आता ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आम्ही इन्सेंटिव्ह अंडर दी स्कीम्स टू एनकरेज इन पार्टिसिपेट दी स्कीम्स म्हणजे ट्रान्सफर फीस आसतली डिटेलान आसा। वी विल गिव द पॉलिसी किंवा आम्ही सायटीचेर पॉलिसी जी आहे ती अपलोड करता सो दॅट दोज हू वॉन्ट्स टू इन डिटेल त्या पॉलिसींतल्यान तुम्ही डिटेल वचूं येता, जेणेकरून पॉलिसी फॉर द गोवन इंडस्ट्रियलिस्ट अँड द इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रूआउट द इंडिया हांकांय कळपाची गरज आसा सो दॅट न्यू इन्व्हेस्टर फ्रॉम द थ्रूआउट द इंडिया आनी बरे इन्व्हेस्टमेंट ही गोंयांत येवपाक जाय। ताच्या खातीर अशा पद्दतीचे जे इंडस्ट्रीक युनिट हांच्यानी बी हँडओव्हर करपाची गरज आसा ती पॉलिसी आमच्या IDCच्या सायटीचेर आजच आमी अपलोड करतले। हे सगळें करता आसतना आमकां इंडस्ट्रीजांनी वेगवेगळी सजेशनूय दिल्या। इंडस्ट्रीज बॉडी ती सजेशन्स जी आसा पळय आमची लायन डिपार्टमेंट मीन्स इन शॉर्ट the electricity department, PWD department, factories and boilers department, including the fire and services department. तांची तांकां जे ease of doing the businesses हाच्या अंतर्गत लायसन्सीस आसतले, रिन्यूवल्स आसतले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आसतले, दॅट ऑल्सो वी हॅव टेकन ऑन द फास्ट ट्रॅक मॅनर। ते फास्ट ट्रॅक मॅनराचेर घेतला। फाटल्याच दिसांनी फॅक्टरीज अँड लायसन्साचे एवरी इयर लागच्या पेक्षा ताका आमी म्हणजे फायर अँड एमर्जन्सीचे एवरी इयर लागच्या पेक्षा 5 वर्साचे दिवन फक्त थंयसर रिचेक करप वचून इतकेंच, बट ताका 5 वर्सां लायसन्स दिवप, दर वर्सा ताका रिन्यू करचें पडचें न्ही। असो अशा पद्दतीचो सपोर्ट जो आसा हो सगळ्या इंडस्ट्री खातीर आमी दीत आसा। ती आयज प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वी आर इन्वायटींग न्यू इंडस्ट्री पीपल, न्यू एंटरप्रिनर्स टू सेट अप देयर बिझनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान वीज दरवाडी संबंधी वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याची भेट घेत मंगळारा निवेदन सादर केले. ह्या वेळार वीज दरवाड ताबडतोब फाटीं घेवपाची मागणी केली. मजगतीं जर वीज दरवाड बेगीन फाटीं घेवंक ना जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय हे प्रकरण येता त्या अधिवेशनात मांडटलो अशें JFPचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी सांगले. जी टॅरिफ हाईक 3.5% टॅरिफ हाईक जी हालींच इफेक्ट आयल्या फ्रॉम जून 16, 2024 ती ओपोज करपाक आनी डिपार्टमेंटाक सांगपाक की तुमी ही इमिजिएटली रिवोक करा. बेसिकली दिस इज नॉट आवर व्यू, दिस इज द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा अँड वी आर हियर टू कन्वे द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा टू द गव्हर्मेंट. आता ही पावर हाईक कित्याक म्हणटा ते तर तांकां डेफिसीट आसलो. तर बेसिकली जर पळोवपाक गेले जाल्यार डेफिसीट मेकअप करपाक जाय जाल्यार सो मेनी अदर एव्हेन्यूज. फर्स्ट थिंग इज पेंडिंग एरियर्स. लास्ट 2-3 वर्स जाली गव्हर्मेंट सांगता की 1000 कोटी एरियर्स आसा. ते एरियर्स रिकवर करपाक इलेक्शन डिपार्टमेंट एकूय स्टेप केला. हे एरियर्स जर रिकवर केले जाल्यार इन अ लार्ज वे हो पळय डेफिसीट जो आहा तो भरून येता. हालींच तांणी कितें केलां, हालींच ते इन्क्रीज ऑफ लोड म्हणून लोकांनी लोड चड आशिल्ले ताचे खातीर लोकांनी इन्स्पेक्शन करून लोकांक कंज्युमराक एडिशनल सेक्युरिटी डिपॉझिट भरपाक लायला. प्लस तांगेले मंथली फिक्स चार्जीस इन्क्रीज जाले. आता हे ऑलरेडी बर्डन लोकांचेर घाल्ले आसा. हे 2-3 म्हयने पयलींची खबर. आता 2-3 म्हयने नंतर ही टॅरिफ हाईक करतात. तातूंत खुबशे कंज्युमर अशे आसा जे डॉमेस्टीक म्हणून हे केल्ले आसा, रेजिस्टर जाल्ले आसा पूण यूज करतात कमर्शियल पर्पजाक. तांचेर एक्शन घेना. आतां कितें एक्शन घेना हे तांचेर हे खबर ना, पूण एक्शन घेना आनी ताचे खातीर जो सिन्सियरली बील फारीक करता ताचेर बर्डन येता. तिसरी म्हळ्यार इतली हाईक करून सुद्दां आमी क्वॉलिटी ऑफ पॉवर सप्लाय जर पळयली आजकाल डेली कंटिन्युअस इंटरप्शन्स आसा. सो क्वॉलिटी काय इन्क्रीज जायना, फक्त रेट इन्क्रीज जाला. हाजे भायर आमी तांकां सांगलें की गोंयांत जे डिस्ट्रिब्युशन लॉसीस आसात म्हणजे डिपार्टमेंट जी सबस्टेशनांतल्यान पॉवर भायर धाडटा आनी जी बाय वे ऑफ रेव्हेन्यू रिकवर करता पयशे, तातूंत जे लॉसीस जाता जे इतली चड आहा तेच जर कमी केले जाल्यार ही पॉवर हाईक करपाची गरज नाशिल्ली. पूण हे हाजे पयलीं सुद्दां आमी JERC हियरिंगा वेळार डिपार्टमेंटान नदरे हाडून दिवन सुद्दां डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत हाजेर कसलोच स्टेप घेवना. सो बेसिकली ह्या डिपार्टमेंटाचें आनी हे गव्हर्मेंटाचें काम इतलेंच की लोकांले बोल्सां हात घालून पयशे काडपाचे, आपली इनएफिशियन्सी आपली इनकॉम्पिटन्सी कवर करपाक लोकांक बर्डन दिवपाचें. So we have requested that immediately that hike be rolled back and without any further delay. Otherwise, we will be forced to take this up in other forums. आमचो President Vijay Sardesai Assembly हो issue काडटलोच आणि at other forums also will be raising this issue. अडफळीच्या आदल्या सरपंचान एका गाड्यार वचून दादागिरी केली. फकत दादागिरीच केली ना जाल्यार गाड्यार खावपाक आयिल्ल्या 4 तरणाट्यांक मारबडय लेगीत केली. सोमारा सांजाव सोंपले उपरांत बागापुला लागसारच्या फूड कोर्टा कडेन हो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंद केल्या. आमचे सांजा आमी पार्टेक गेल्ले बागान आमच्या एका रिसॉर्टान गेल्ले आमी. सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आसात आमी थंयसर येयल्ले. आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रस ऑमलेट बी अशे स्नॅक्स ऑर्डर केले. सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो. ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आहली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी. सो आवट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो, हांव वळखयना तेका, तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीन आमच्या आनीक फूड कार्ट आहलो. तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाळी आहले, एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो. सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी-शर्ट बी पिजले आनी तेका मारलो. तेका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो. सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक ते तो मारतालो म्हणून. सो हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो, हांव म्हाज्या ऑर्डरीक लागलो. तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो. आतां गाडी काडून हांव टर्न जायना फुडें म्हाजे 2 फावटी मूट मारले तेणें. ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पळयले. सो ते पळयना फुडें ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले. मागीर सो मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो. हांवें ताका कांयच करूंक ना, हांवें मारूंक पासून ना कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून. ते प्रॉब्लम ना, मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो अशें करता म्हणून तो. ओके. आनी तो कोण आमकां सजमलो आमी भायले म्हणून, बट आमी भायले न्हू. भायले म्हणून डेट डजंट मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो, थंय जावन कोना. तो पळय हो इन्सिडंट घडला
आमच्या भुरग्यांक मार लागून पंच एक्स पंच केला फावून थंय तरी अंजुना पीआयन स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका हाडून कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजुना लागीं आहा तो आमी आयकला की तो कोणाची डिजेला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स बिकॉज ही वॉज एक्स पंच तेजी भयण आतां सद्या पयली आरपोरा नागवा पंचायतीक पंच आहा सो खंय तरी पीआयन हेजेर लक्ष घालपाचें. मोल्या सुक्तळी वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या स्वयं अपघातांत कुळेच्या तन्वेश उल्हास रिवणकर ह्या तरणाट्याक जागीरूच मरण आयले. तन्वेश रिवणकर आपली दुचाकी घेवन वागातोर कामाक वतालो, मात सुक्तळी हांगा रस्त्यार बंद पडिल्ल्या मालाच्या ट्रकाक ताणें फाटसून नेटान धपको दिल्ल्यान ताका थंय जागीरूच मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. म्हाजे फाटल्यान पळयता राती हांगा 12 सुमार हेच गाडयेक मारून एकटो आमचो कुळेचो भुरगो तन्वेश उल्हास रिवणकर हो हांगा जागीच मरण पावल्ले आसा. तो जो भुरगो आसा तो आपलो वागातोर कामा आसता जो भुरगो तो कामा खातीर वयतालो रातचो उशिरा तेन्ना मुखाल्यान गाडी येयली. ही गाडी ताका पार्किंग कांय कळना ते स्पिडीन हांगा ती गाडी फाटल्यानच्यान ताका मारले आसा आनी तेजी तकली आपटून तो हांगा जाग्यार सोंपलेलो आसा. ही गाडी नादुरुस्त जाल्यार 2-3 दीस जाले. जी गाडी नादुरुस्त जाता तेन्ना संबंदीत जे खातें आसा जावं पुलीस आसा हेज्यांनी 1 किलोमिटराचेर पुलीस तालाव मारता. दोनी सायडीच्यान 1 किलोमिटराचेर पुलीस तालाव मारता पूण दोनी सायडीच्यान जे पुलीस येता तेन्ना तांकां ही गाडी रिपेर जाल्ली कळपा जाय आसलेली गाडी आनी ती गाडी खातीर हांगा अपघात जाला आनी ह्या अपघातांत तो भुरगो गेला. हांगा मोठ्या प्रमाणान हे चडाव जो आसा तो चडाव गाड्यांक त्रास करता तेन्ना संबंदीत रस्ता विभाग आसा तेणी सुद्दां हे कडेन लक्ष लावचें आनी जाता जाल्यार हो चडाव जो आसा तो दोनी सायडीच्यान चडाव आसा तो काडचो तो डेंजर झोनान आसा आनी रस्तो तरी सरळ करचो. कितल्योश्योच गाडयो हांगा अश्यो उरोन गाडयांक एक्सिडेंट जाता. जेन्ना तो भुरगो हांगा आयलो आनी राती तेणी गाडी ते फाटल्याच्यान धपको मारलो आनी ते गाडयेक लागून तो मेल्लो आसा भुरगो. ह्या अपघाताक कारणीभूत ठरता ही ट्रक आनी संबंदीत प्रशासन जे आसा पळय आमचे सरकार ताका जे संबंदीत खाते आसात ते हांगा कारणीभूत ठरता. तेन्ना अशी ज्यो गाडी नादुरुस्त जाता त्या गाडयांचेर मालकांचेर आनी हेंचेर तक्रार नोंद करपाची गरज आसा. जी नादुरुस्त जाल्ली गाडी तात्काळ पुलिसांनी टोलान सायडी काडून दवरपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडे सुक्तळेच्यान एकनाथ केडेकर. अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक 9 धांवड्यांनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे सेमी फायनलींत प्रवेश केलो. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलियाचो पंगड सर्तींतल्यान भायर पडलो. अफगाणिस्तानान उत्कृश्ट खेळाचें प्रदर्शन केलें. 18व्या ओव्हरीन नवीन उल हकान सेगीत 2 विकेटी घेत बांगलादेशाक ऑल आउट केलो. अफगाणिस्ताना पयलीं बॅटिंग करतना 115 धांवड्यो केल्ल्यो. प्रत्युत्तरान बांगलादेशाचो डाव 105 धांवड्यांचेर आटापलो. खण खात्याच्या EIA अहवालांत पैरा गांवचें नांवूच ना. खण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केला. पैरा गांवाचें नांव तातूंत ना जाल्यार आपूण तें घालपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खरेपणी कोर मायनिंग पैरात जाता आनी EIA अहवालांत पैराचेंच नांव नाशिल्ल्यान लोकांनी अजाप उक्तायले. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारिल्लो. सर मायनिंगेचे EIA रिपोर्टान तर कोयरा गांवचें नांव ना म्हणून खुबश्या जाणांनी हें केल्लें सर. कोयरानूच मायनिंग जाता, कोर मायनिंग कोयरान जाता आनी EIAन कोयराचें नांवूच नाशिल्लें सर. मायन्स डिपार्टमेंटाचो जो रिपोर्ट आहा पळय तो सर्वे केला त्या प्रमाणे आसतलो. कितें जर उरला आसत जाल्यार घालपाक लायता. आय एम नॉट गोइंग इन डिटेल इन दॅट रिपोर्ट. ओके. स्वयंपूर्ण गोंय हे संकल्पने खाला जायत्यो बायलो आनी दादले आपले वेवसाय घेवन फुडें आयल्यात. गोंयाक स्वयंपूर्णते कडेन फुडें व्हरतना दरेका घराक एक उद्देग आनी उद्देजक तयार करप हो आमचो संकल्प आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गिरायक हक्क दिसा निमतान सांखळे आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. कन्वर्ट करता आसतना हांव म्हज्या भाशणांतल्यान अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 कन्सेप्टाचेर उलयता. अंत्योदय म्हणजे मनीस, शेवटचो मनीस
ज्याच्यापर्यंत सरकार पावचे. सर्वोदय म्हणजे सगळ्यांक जो फायदो जावचो आणि ग्रामोदय म्हणजे गावचो विकास जावचो. आता गावचो विकास दोन पद्दतीत जाता. एक जाका आमी म्हणटा की गावात बेसिक फॅसिलिटीज, रस्तो आसतलो, लायट आसतले, उदक आसतलें, शाळा आसतली, अंगणवाडी आसतली, ह्याचो सर्वांगीण विकास करता आसतना इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास करचो. आता तो इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास कसो जातलो जाल्यार एक तर ताका नोकरी जायी, ना जाल्यार त्यांनी व्यवसाय करपाक जाय. घरात नोकरी सुद्धा असली आसत आनी जर कोणाक इच्छा आसत त्यांनी व्यवसाय करचो जाल्यार तोय व्यवसाय म्हणजे ल्हान व्यवसाय काय आसना, कारण खंयच्याय व्यवसायाची सुरवात ही ल्हान व्यवसायातून जातली. म्हणून आम्ही स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरुवात केलो आणि स्वयंपूर्ण ई बाजारांतल्यान खाली एका चवथीक आम्ही 22 लाखाच्या पेक्षा चड ऑर्डरी ह्यो स्वयंपूर्ण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक त्या फाटल्या चवथीक दिवपाक शकले. म्हणजे प्रत्येक घरात एक उद्योजक आणि प्रत्येक घरात एक व्यवसाय हो सुरू करपाचो कन्सेप्ट जो आसा पळय न्ही, हो सरकारान ठरयला. म्हणजे प्रत्येक घरांत कोण तरी उद्योजक जावपाक जाय. आमी म्हणटा की घरातली महिला ही उद्योजक जावपाक शकता. कित्याक न्ही, आयज जर तुम्ही गोंयांत पळयशात की ज्या पद्दतीचे टुरिजम वाडटा ते जर पळयत जाल्यार आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीचे व्यवसाय करपाक जर सुरवात केली जाल्यारूच ही आमी म्हणजे बिझनेस करपाची मेंटॅलिटी वाडटली. अदरवायज गोंय जे आसा पळय न्ही हे प्रत्येक गजाली खातीर प्रत्येक फावटी सगळ्या भायल्या राज्यांचेर डिपेंडंट उरतले. म्हणून प्रत्येक घरात एक उद्योग आणि प्रत्येक घरात एक उद्योजक म्हणजे एक ल्हान का सुरवात जावची पण हेची सुरवात जावप हे गरजेचें आसा. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीमाखणी करपाक लोटलेच्या थळाव्यांनी विरोध केलो. शीमाखणी करपाक भौशीक बांदकामाच्या कर्मचाऱ्यांकडेन कसलोच कायदेशीर परवानो नाशिल्ल्याचो आरोप शेतकऱ्यांनी केलो. आमची ही खासगी मालमत्ता नवीन पुला खातीर दिवचे ना अशें म्हणीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक लोटलेच्या थळाव्यांनी घेराव घातलो. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीम आखणी करपाक गेल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याचो लोटलेच्या थळाव्यांनी विरोध केलो. मंगळारा सकाळी बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शीम आखणी करपाक भौशीक बांदकामाचे कर्मचारी लोटलेच्या शेतांनी देवले. कसलीच रितसर नोटीस दिनासतना तुम्ही कशें कितें आमच्या शेतांनी देंवतात अशें म्हणीत थळाव्या शेतकऱ्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक घेराव घातलो. आमची खाजन शेत जमीन ही आमची खासगी मालमत्ता. पिळग्यान पिळग्यो चलत आयिल्ल्या ह्या पुर्विल्ल्या व्यवसायांतल्यान आमचें पोट चलता. आमची ही खासगी मालमत्ता आमी नवीन पुला खातीर कशेंच दिवचे ना अशी शिटकावणी थळाव्या शेतकऱ्यांनी दिली. ते दर्फ्यान ते येयलाय सांगनासतना प्लीज घेवन येयलाय आनी पुलीस बीन घेवन येयलाय आनी आमगे लोकांक कांय खबर ना. सगळे लोक कामाक गेलो हा. ते येताय म्हूण खबर ना. आमकां कांय नोटीस ना, कांय ना, पंचायती नोटीस ना, नाल्यार आमकां कांय नोटीस ना. कशें करून जातलें तूं आमगे पोट तें आमच्यान हेजे शिवारांनी दुसरी शेत नाय, आमकां दोंगरार शेत नाय, कांय ना. हेंच आमगे हाजोन दोनूय काम चलता तेतून. नवीन बोरयेच्या पुला खातीर शीम आखणी करपाक भौशीक बांदकामाकडे कसलोच कायदेशीर परवानो नासतना ते लोटले थळाव्यांच्या शेतांनी घुसले. थळाव्या शेतकऱ्यांक कायदेशीर नोटीस दिल्या शिवाय तुम्ही थळाव्यांच्या शेतांनी घुसता हे कायद्याच्या भायर आशिल्ल्याचे पर्यावरणवादी अभिजित प्रभुदेसायान सांगले. ह्या PWD इंजिनियराकडे एक ऑर्डर सुद्धा नाशिल्ली आयज सर्वे डिमार्केशन करपाक. सो हे पॉयंट आसात. पूण हाजे भायर आमी आमच्या शेतकारांनी तांकां स्पश्ट करून दाखयलां की नॅशनल हायवेज एक्टान सेक्शन 3 जे अंडर हे एक्विजिशन चालू आसा तातूंत सर्वे करपाक फक्त सेक्शन 3P आणि 3F आसा. आतां ऑलरेडी 3C जालां. 3C ची हियरिंग जाल्यो जाल्यार सेक्शन 3B चे अंडर तांकां आतां कांयच पावर्स नात की जे लोकांचे जमनीर तुमी वचपाक सोदतात तांकां 2 म्हयन्याची नोटीस दिवपाक जाय. सर्वे डिमार्केशना पयलीं 2 म्हयन्याची नोटीस. हे जेन्ना तुम्ही लोकांक नोटीस दिनासतना कळयनासतना तेंचे शेतां भितर येवपाक सोदतात हे सामके कायद्या भायर आसा. हे रायट टू नॅचरल जस्टीस हाजे विरुद्ध आसा. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर आल्बर्ट पिनेरो हाणें थळावो आमदार आलेक्स सिक्वेरा कडेन उलयला आनी ताणें शेतकऱ्यांक विश्वासांत घेवन हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ल्याचें सांगलें. आय केम टू नो दॅट ते आमचे मात्रे सगळे डायबिटीज पेशंट ते म्हाका म्हज्या तोंडाक पळयतात. सो आय कॉल्ड अप आवर मिनिस्टर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी एलेक्स सिक्वेरा. देन ही वॉज आस्किंग मी सम लिटल एश्युरन्स. आय सेड सर आय विल कम एंड मीट यू विथ माय फार्मर्स. यू टॉक टू देम, convince them. If they agree, I have no objection. I don't want to any type of agitation as such. They are coming only to save their fields. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फाटली 2 वर्सां स्मार्ट सिटी अंतर्गत वेगवेगळ्या कामांच्या निमित्तान बंद आशिल्लो काकोलो जंक्शन ते टॉंक मेरेनचो रस्तो फुडल्या वर्सा सिवरेजीच्या काम पुराय करपाक परत एकदा फोडटले. स्मार्ट सिटीच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या वर्सा मे म्हयन्यान हे काम परत हातान घेतले. सध्या काकुलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो उक्तो केला, पूण ताट माट ते टॉक पुला मेरेनच्या रस्त्याची हालत खूप वायट आसा. पावसान उदकाची पातळी वयर आयिल्ल्यान तशेंच 8 ते 9 मीटर खोल सिवरेजीचे काम शक्य नाशिल्ल्यान हे काम अर्दकुटे बंद उडयला. STP प्लांटाक ही नवीन पायपलायन जोडणी करपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान आतां पोन्न्या पायपलायनीचोच आदार घेतला. हे काम पुराय न जाल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांक अजुनय सुटकेचो स्वास घेवपाक मेळना. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण कंत्राटदाराच्या चुकी खातीर ह्या वर्सा सिवरेजीचे काम पुराय जावंक ना. कंत्राटदाराक पावस सुरू जावचे पयलीं जमनी पोंचे सिवरेजीचे पायपां घालपाक वेळ आशिल्लो, पूण ताच्या हलगर्जीपणाक लागून फुडल्या वर्सा सिवरेजीच्या कामाक लागून परतून काकुलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो फोडटले म्हूण स्मार्ट सिटीच्या उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांची म्हायती. हांव आसा काकोलो मॉल टू टोकार वचपाच्या रोडाचेर आनी हो रोड पणजेचो सगळ्यांत मोस्ट अनफॉर्च्युनेट रोड आमी म्हणपाक शकता, कारण फाटलीं 2 वर्सां हो रोड बंद आसा. वेगवेगळ्या कारणां खातीर पयलीं थंय फाटल्यान ब्रीज बांदपा खातीर बंद आशिल्लो, ताजे नंतर रस्तो करपा खातीर बंद जालो आनी फाटले कांय तेंप हांगा सिवरेजीची लायन घालपा खातीर हो रस्तो बंद आशिल्लो आनी हांगा मेजर काम चालू आशिल्लें आनी हें पावसा खातीर सद्या बंद जालां. आनी आमी पयलां ह्याच आमी ज्या जाग्याचेर उबी आसा होच रस्तो तो हांगा कंप्लीट खचिल्लो आनी कंप्लीट कॉलेप्स जालो सकयल, कारण हांगा प्रॉपर कॅर घेवन आशिल्ली आनी मोठ्या प्रमाणाचेर हांगा काम चालू आशिल्लें मॅन होल बांदपाची आनी बाकीचे गोश्टी. कारण हो क्रिटिकल पॉयंट आसा ज्या जाग्या वयल्यान एक पणजेची कंप्लीट सिवरेज लायन मेन लायन आसा ती हांच्यान STP प्लांटाक फाटल्यान STP प्लांट आसा ताका जॉयन जावपाचें आसा आनी तें काम जोरान चालू आशिल्लें, पूण पावसा खातीर उदकाचें लेवल हाय आशिल्ल्यान तें काम कंप्लीट जावपाक शकलें ना आनी फायनली तांकां हें काम हांगाच बंद दवरचें पडलें. आतां हो जो जागो आसा आतां इतले पर्यंत हें मेन STP पायपलायन आयिल्ली आसा आनी ताच्या फुडें आतां जी पायप आसा ती आतां तांच्यांनी टेम्पररीली STP पयलींची ओल्ड लायन आशिल्ली ताका जॉयन केल्लें आसा. आनी ह्या रस्त्याचें दुर्दैव म्हणजे अजून हें काम कंप्लीट जाल्लें ना. आतां आमी आयकलता भशेन एक हायली प्लेस सोर्सेसा कडच्यान कळ्ळां की हो रस्तो फुडल्या मे म्हयन्याक आतां हें परत हांगा खणपाचें आसा आनी हें पायप आसा तें पायप डायरेक्ट STPक जॉयन करपाचें काम जातलें. कारण ही जी लायन आसा ऑलमोस्ट 8 मीटर हांगा ह्या जाग्याचेर 7 मीटर खोल तांकां पायप वचचें पडटा आनी मागीर हाजे फुडें ती 9 मीटर पर्यंत खोल वता आनी उदकाची लेवल इतली आसा की पंप लावन उदक भायर काडचें पडटा. सो आतां हें लेट जाल्ल्यान शक्यच ना, कारण कॉन्ट्रॅक्टरान एक्चुली तांकां टायम आशिल्लो अशें म्हणटात तांचे थळावे लोक, पूण कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम डिले केल्ल्या खातीर ही अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा आनी परत आनी एक वर्स ह्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. आनी तुमी हांगाय पळयतले फाटल्यान हो सद्याक रस्तो टेम्पररीली तांच्यांनी केला आनी ओपन केला आसा आनी तो रस्त्याची परिस्थिती हालत आतां ऑलरेडी खराब जाल्ली आसा. ही पळय थंय हांगा व्हडले व्हडले फोंड पडल्या आनी सामकी वायट परिस्थिती आसा. सो हो रस्तो इतलो वायट परिस्थितीन आसा. फाटलीं 2 वर्सां जालीं हांगा लोक त्रास काडटा, धुल्ल खाता, रस्तो सारको प्रॉपर ना आनी अजुनूय आनी 1 वर्सभर ह्या लोकांक हांगा हेंच सोदचें पडटलें अशें पयल्यार दिसचें पडटा. आजगावा गरफोडी आणि अपहरण प्रकरणात पोलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो हळदोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान केलो. आजगावा जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर संबंधित पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची मागणी आमदार कार्लोसान केली. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain, because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area, and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said 6 jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link, how it is flowing to come to the mastermind of this thing.
Otherwise, this police investigation will be a mockery, and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part you will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you're talking of law and order. You're doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nahinga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days? 25 जून 1975 वर्सा देशान काँग्रेसीन आणीबाणी जाहीर केल्ली. ताका लागून हो दीस भाजप काळो दीस म्हूण राज्यभर पाळटलो. ह्या वर्सा ह्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात. नव्या युवा पिळगेक इतिहासाची वळख करून दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती भाजप सरचिटणीस दामोदर नायक हांणी दिली. काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक काळो डाग जो संपूर्ण देशात त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी. आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावयली ती यातना आसतल्यो आनी तो काळो दीस तो आज पर्यंत कोणूच अजून विसरूना. सत्तेचो ह्या माज पळय जो आशिल्लो ते सत्तेचे माजाचें रूपांतर सत्ता टिकून दवरपा खातीर खंयच्याय थरार वचपाचें जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केलें कृत्य केल्लें तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा. आनी फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा ताजो तो काळो दिवस आसा तो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात. 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा. तातूंतले डिटेलान हांव वचना. संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता. प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅन्युप्युलेट करून जे इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें त्या 1971 प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर कितें नॉन एंड वॉइड करून ते इलेक्शन भायर मारलें आणीबाणीच्या दिसा फाल्यां. आनी जे लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले, जे लोक तातूंत भितर जे मार्टीर गेले तांणी आपले सगळें सर्वस्वपणाक लावन ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आनी मागीर परत एकदां त्या लोकशायेची मुल्यां ही जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो. ते आमच्या हातूंत भितर ना. तांकांय आमी तितले तातूंत भितर याद करता, तांकांय तशी श्रद्धांजली दिता. आनी फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले. तुमकांय टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, N for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गुणचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक